साळगाव मतदारसंघाचे आमचे जनरल सेक्रेटरी असतात आणि हांव एक्स मिनिस्टर. आम्ही गेले साधारणशे 1-2 महिने जाले पळयता की साळगांवान जे आमचे सगळे वरिष्ठ असतात त्यांचा घोळ चालला की गार्बेज ट्रीटमेंट जो प्लांट आसा हो प्लांट कितक्याचो करप. म्हाका याद आसा 2014 सालान हो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट 100 टनाचो येवचो म्हणून सालिगांव कोंबलीदार, कळंगुटी कोंबलीदार आणि साळगांव मतदारसंघात येणारे सगळ्यो 6 पंचायती आणि तेवटेंतली सगळ्यो पंचायती हे सगळ्यांनी मिळून एक डिसिजन घेतलें. परिकाराक ताका सगळ्याक मध्यस्थी करताले, सगळ्यांक भायर व्हरून हाडले, तांकां गार्बेज ट्रीटमेंट कसो प्लांट आसता हें दाखयलें, सॅटिस्फाय केलें आणि 100 टनाचो सालिगांवा खातीर आणि कळंगुटी मतदारसंघा खातीर हो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जालो. आनी सांगलेलें की आनीक तेजें एक्सटेन्शन जावचें ना. म्हाका याद ही जाता की गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटार जितके जी गार्बेज घातलेली आसा, पीठ जे व्हडले व्हडले आहा ते भरलेले आसा, हे सगळे पीठ एम्प्टी केले वतले, थंयसर डेब्रेज घालतले आणि पॅक केले वतले, जेणे करून जे रिचर्ड सकयल देंवता आणि साळगांवकारांक ते आपले हेज्या आसात जे रिचर्ड घेवन उदक पेड्यार जाता, बांयचे पिड्यार जाता, झरीचे पिड्यार जाता, हे जावंक उपकारना म्हणून त्यावेळी आमकां त्या वेळेचे मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें. पण आतां गेले जाले साधारणशे 1-1.5 वर्स पयलीं आमी आयकता की ह्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाक एक्सटेन्शन दिल्लें आसा आनीक वाडोवपाक की 100 मेट्रीक टन आसा, हे 100 मेट्रीक टनाचे 250 मेट्रीक टन करचे. म्हाका हातून सगळे आसलेले हे जे मॅनेजमेंट करणारे आहा हांकां म्हाका विचारपाचें आसा की खरेंच साळगांव आनी कळंगुटी खातीर 250 टनाचो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जावो काय आख्ख्या गोंयाची गार्बेज जी आसा ही साळगांवच्या माथ्यार मारलेली जायी. म्हाका हेंय कळना आमकां की गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट 250 टनाचो वाडोवपाक आमचे आमदार आणि त्या वेळेचे मंत्री तांच्यांनी कॅबिनेटाक जे डिस्कशन जालें तेका ग्रीन सिग्नल दिल्लें आसा. म्हाका हांगा सिंपल आनी सादो प्रश्न म्हजो इतकोच आसा, जर तेका 100 वरसून 250चेर जर तेका हे ट्रीटमेंट परवानगी दिल्ली आसा जाल्यार ही परवानगी दिल्यानंतर साळगांव मतदारसंघातली कोंबली नदी आसा, कळंगुटी कोंबलीदाद आसा किंवा सगळ्यो ज्यो पंचायती आसा हांकां पंचायतीन कॉन्फिडन्सान घेतलेले कितें काय त्या वेळा, आणि जर घेवना जाल्यार कित्याक घेवना. आणि आता हे सगळी गार्बेजचे सगळो जो हे आसा डंप आसा हो साळगांवकाराच्या आणि कळंगुटकाराच्या तकलेर मारपाची आसा काय कितें, एका सोल्युशन कितें आसतलें काय ना हो प्रश्न हांव आता जे आमचे आमदार आसा तांकां सरळ आनी सादो प्रश्न म्हजो आसा तो विचारता. लोकांक फटयले कित्याक गेले, त्या गेल्या वेळा त्यांच्यानी कित्याक सांगले ना की बाबा आपले मंत्रिमंडळ आपूण असताना त्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाक मंजुरी दिल्या. हे लोकांपासून आणि आता वचून नाटकां करता काय कितें, त्या खातीर हांव विनंती करता, तुका निवडून दिल्लो आसा, तुझे कर्तव्य असलें की जेन्ना ती फायल कॅबिनेटाक येयली त्यावेळी तेका साळगांवकार म्हणून तुका निवडून दिला म्हणून तुवें अपोज करपाक जाय आसली. आणि अपोज केल्यानंतर साळगांवतले सगळे जे लोक आसात, आमचे वोटर्स आहा, सरपंच आसा, कोंबलीदाद आहा, जेंच्यांनी जमीन दिल्या, आपली परवानगी दिल्या, तांकां कळोवपाक जाय आसलें. आणि त्यावेळेचे मुख्यमंत्री त्या वेळार आसले माननीय पर्रीकर साहेब, एकाय आमी त्या वेळी विचारतले हेच करपाक आमकां हें दिलां काय कितें, हेच आमकां सूख काय कितें, ते आमकां फटयले गेले. त्या खातीर हांव विनंती करता, तेंच्यांनी सत्य कितें आसा हे सत्य लोकां म्हळ्यार हाडपाची गरज आसा.
पूण हे कॅबिनेट डिसिजन तुमच्या टायमार जावंक ना एक्सपान्शनाचे? कॅबिनेट डिसिजन 2019 सालान दिला. आज साधारणशे एका 1.5 वर्ष सुमार जाले त्या वेळार दिला. त्या वेळार दिला. आम्ही नसले त्या वेळार नेवळे मंत्रिमंडळ जाले. पर्रीकर दिल्लीच्यान डिफेन्स सोडून हांगा आयिल्ले. त्या वेळार आमचे हे असले आमचे जयेश साळोकार म्हणटा पळय हे आमचे मंत्री त्या मंत्रिमंडळान असले. आणि तुमकां सांगपाक म्हटल्यार आयजूच आमी हे आमच्या साळगांवच्या वतीन भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन एका सरकाराक चीफ मिनिस्टराक आमचो वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर मायकल बाब आनी आमच्या तानावडे साहेब हांगा दिवपाक कारण कितें की हांव दाखोवन दिवंक सोदतां की ह्या मंत्र्याक त्या वेळेचो मंत्री हेका आयज 14 तारीख जुलय आयच्या दिसा हेका ड्रॉप केल्लो. कित्याक ड्रॉप केल्लो? म्हाका दिसता असलीच कर्तृत्व करता म्हणून ड्रॉप केल्लो. हे सकल म्हाका दिसता मिडियाक हें करता विनंती करता तुमी हेजो सकल आमचो अभ्यास करपाची गरज आसा आनी लोकां फुड्यान हाडून दाखोवपाची गरज आसा. पूण आनी एक विशय म्हणटा पळय तो म्हणटा आपणाक डिसेंट दाखयलो कॅबिनेटान. व्हेरी गुड डॉक्युमेंट. आमी आमच्या सरकाराक आमी आमच्या पक्षाक हें दिलां पत्र दिलां. व्हेरी गुड हें आमचें कितें म्हणटा पळय तें तुमच्या ह्या हालींच्या दिसांनी हांवें 2 आमचे पत्रकार परिशद घेवन तुमकां तुमचे कडेन घेतल्यो. तुमी दाखयल्योय बी ती आमच्या पेपरार दाखयल्लें आसा तें आमचे कडेन आसा. आमी हे डॉक्युमेंट दाखयता. व्हेरी गुड डॉक्युमेंट. आयज डॉक्युमेंट उलयता. पूण डिसेंट डॉक्युमेंट आसता तुम्ही कॅबिनेट मिनिस्टर आसलेले. हय. सो कॅबिनेट आपले कितें ऑफकोर्स तुज्या नोट घालूं येता की आपणाक बाबा हें पटना आनी साळगांवचे लोक आसा पळय म्हाज्या मतदारसंघातले लोक आसा जेंच्यांनी म्हाका निवडून दिला ते लोक आयकपाक तयार ना. तेन्ना मुख्यमंत्री जो आहा त्या मुख्यमंत्र्याक बरोवपाक जाय. गार्बेज मिनिस्टर तेन्नाचो कोण तरी आसतलो. वेस्ट मॅनेजमेंट कोणा कडेन डिसेंट वर्बली आसता म्हणून ना. वर्बली तुज्यान एका उलो डिस्कशन करूं येता आमच्या कॅबिनेटाक करूं येता. पूण ऑफकोर्स ऑलवेज यू कॅन पुट नोट ऑन दी. तुज्या नोट घालूं येता आनी सांगूं येता बाबा की आय एम म्हाजे कडेन ना म्हाजे सगळ्यो तुवें घेता आमच्या ग्रामसभेन आफोवंक नासलें. ग्रामसभेन सांगूंक नासलें की बाबा पळय हें अशें जाल्लें तेन्ना तुमी म्हाका मागीर हें करूं नाका. तो म्हणटा आपणे वर्बली सगळें सांगलां. आतां सांगलां काय ना सांगलां तेका खबर आहा आनी देवाक खबर आहा आनी पर्रीकर जे आमचे आतां आमच्या मदीं ना पळय तेका खबर आसा. बट वेर इज अ नोट, वेर इज अ पेपर ब्लॅक आनी व्हायट जे आमी आयज दाखयता की आमी खरेंच आमच्या साळगांवकारा खातीर साळगांव मतदारसंघातल्या लोकां खातीर कळंगुटी मतदारसंघातल्या लोकां खातीर जे वास येता कंटेमिनेटेड उदक पेड्ड्यार जाला जरी पेड्ड्यार जाल्ल्यो आसा त्यो हेज्या फुडें आनीक जावच्यो न्हू आनी लोकांक त्रासान पडचे न्हू म्हणून आमी दिल्लें आसा. पण आनी एक विशय म्हणटा तुमचे सरकार आसा काय पयलें आशिल्लें. सो तुमचे सरकार तुमचे कित्याक आयकना? आमच्या आयकना न्ही. आमी तेवसाय सांगलां आमी तेवसाय आमच्या कोणा कडेन उलोवंक जाय पळय ते सविस्तर त्या स्तरार उलयल्या. कांय गोश्टी सांगपाक जायना पूण त्या स्तरार तेंचे कडेन उलयल्लें आसा. आमी हें दिल्लें आसा. हें घेवन आमी हेंय मागलेलें आसा. त्या पत्रान ना पूण आमी तेंचे कडेन मागलेलें आसा की मुख्यमंत्री साहेब आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर आहा तेका आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष आसा आनी आमचे एक 5 जाणांचे मंडळ 5 जाणांचे एक कमिटी सरकारा कडेन बसोन त्या मिनिस्टरा कडेन बसोन एक डिस्कशन करूंक सोदता की हेजेर दुसरो कितें तरी उपाय काडा. दुसरो उपाय कितें? दुसरो उपाय म्हणून ऑल्टरनेट तुमकां आनी बार्देजान जागा आसा न्ही खूब कडेन जागा. आय कॅनॉट पॉयंट आउट बट देर आर मेनी प्लेस लोकांक तेंच्यांनी आमचें सरकार आसतना आमी खुबश्यो जागा पळयल्यो पूण आमी इनिशिएटीव घेतलेल्यो. पर्रीकरान इनिशिएटीव घेतलेली आमच्या कोमलीदारीन इनिशिएटीव घेतलेली की बाबा हो जागो सुटेबल आसा आनी सालिगांवची गार्बेज आहा पळय ती जर काबार जावपाक जाय आमी एक एग्जाम्पल घालून दिल्लें. आनी त्या वेळाच्यान सालिगांव हितूर आमच्या मतदारसंघात किंवा कळंगुटी मतदारसंघात ज्या जाग्यार तुम्ही पळयता आसतले अजूनही तुम्ही भोंवता सगळ्या ज्या जाग्यार गार्बेज उडयताले ते कोणच्या शेतांनी व्हाळांनी उडयताले पळय आयज गार्बेज ना. आमी ते एग्जाम्पल एक घालून सेट करून दिले. म्हाका दिसता ते करपाची गरज आसली म्हणून आमी ते इनिशिएटीव घेतली. ते खरेंच हांव मना काळजांतल्यान आमचे त्या वेळेच्यो पंचायती आसल्यो कोमलीदादी आसल्यो तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक विशय म्हणटा पळय तुमी म्हटलें की जेन्ना तुमी मंत्री जाले पर्रीकरान एश्युरन्स दिल्लें की 100 टनाच्या वयर आसता नासलें. हय. सो आयज ते एश्युरन्स खंय गेले? पर्रीकर गेलो ते गेले आतां पाटयेचे गेले गव्हर्मेंटाचे गेले ना. आमच्या कितें म्हणटा ते दुर्दैव्यान म्हणटात हे पर्रीकर बाब आमच्या बरोबर ना. ते आमच्या बरोबर ना पूण आमची पार्टी आसा न्ही आमचे निवडलेले आमदार आहा सरकार आसा. हांव त्या खातीर सरकाराक विनंती करपाक हें रिटर्न दिल्लें आसा की ऑफकोर्स ते उलयतले तेंच्या भितर जे उलाप जाता तेजेर उलाप करतले
आणि त्याच्यानंतर आम्ही जे मागला अपॉइंटमेंट मागला की आमचे जे हांव एकटो वचून उलयलो त्याका अर्थ ना. आमचे 5-6 जाण गेले आणि ते 2-3 जाण बसून जेन्ना आम्ही विचार करतले तेन्ना आम्ही सगळ्यो गोष्टी ह्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटा फाटल्यान गेले 10 वर्सां हांव जेन्ना आमदार म्हणून आसलो, 5 वर्सां मंत्री आसलो, कशें आमी भोगताले हाल आनी आतां कशें म्हणजे जे वेळार जालो तेन्ना आमी कसो स्वास घेतलेलो पळय हें कळोवपाक आनी आनीक आमकां तें हें नाका, आनीक कंटॅमिनेट उदक जाल्लें नाका, हें नाका म्हणून सांगपाक तांकां तेंच्या मोज्यान फटोवपाक, तेंच्या मुतीन घालपाक आमी हें सगळें करून घेतलें. ना पण तुमकां दिसना की बीजेपी सरकारान जे परिकरान तुमकां प्रॉमिस केल्लें पळय तें पाळचें म्हणून? ऑफकोर्स पाळूंकूच जाय. आतां पाळटलो जाल्यार सादो उपाय आहा की एक्सटेन्शन जे करपाचें आहा, एडिशनल जो वाडोवपाचो आहा तो वाडोवपाचो ना. त्याच्या जाग्यार दुसरो खंय तरी बांयगणी करा, हांव अमकेच कडेन कर म्हणना, तुमकां जावो थंय करा. आमी दाखयलें, मोठेपण दाखयलें. साळगांव मतदारसंघाचो त्या वेळेचो आमदार म्हणून हांवें मोठेपण करून आमकां सगळ्यांच्या पांयां पडून आमी करून दिलें. त्या भशेन आतां सरकारूय करतलो, हितून म्हाका मातूय दुबाव ना. एश्युरन्स दिल्लें तें पाळचें इतकेंच एश्युरन्स दिल्लें त्या वेळाच्या सरकारान दिल्लें. सरकार इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस तो. त्या खातीर हें सरकार पाळटलें हितून म्हाका मातूय दुबाव ना. आनी सरकार कशें आसा, त्या वेळार बीजेपीचें सरकार आसलें आनी आतांय बीजेपीचें सरकार आसा, पाळटलें. पूण हेंच्या सारक्यान घात केला पळय तसो घात करचो ना इतकें देवा कडेन मागता. कोणें घात केलो? घात केला आमच्या आमदारान घात केलो न्ही. आमदार 100चे 150 केले. 150 केल्या नंतर ताका जर ओपोज केला, वेर इज द डॉक्युमेंट? पण आमदार तुझ्याच गव्हर्मेंटाचे पार्टी गव्हर्मेंट न्हू सर, आमकां फटयलें न्हू. सो कोणें केलो? आय एम ऑल्सो नाव कॉमन मॅन. करेक्ट, आय एम ऑल्सो कॉमन मॅन. आमकां फटयलें. आमदारान गव्हर्मेंटान घात केलो, दोगांनी केलो ना. सरकाराक दिसता न्हू तो प्लांट फाल्यां जर फाल्यां आख्ख्या गोंयची जर येता जाल्यार सरकाराची हेडेक जाली. पूण लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना निवडून दिल्लो आसता, थंयसरलो सरपंच आसता, तेंची जबाबदारी आसता. तेंच्यांनी सरकाराक एखादें जर चुकता जाल्यार ताका दाखोवपाची गरज हा बाबा आमी हो फक्त 100 एकाउंट केल्लो, तेजो एक 5-10 मॅट्रिक टन आमी वाडोवंक शकता. पूण इतकें न्हू, आख्ख्या गांवची आख्ख्या गोंयाची गार्बेज हांगा हाडून घालपाची गरज ना. सो तुमच्या आयकना जाल्यार तुमची पार्टी गव्हर्मेंट कितें करतली? ऑफकोर्स आमी फुडले स्टेप आहा पळय तुमकां सविस्तर जी हें आसा, आमची रुपरेशा कितें आसा पळय, ही रुपरेशा आमी हेजेर सगळो हेचा विचार जाल्या नंतर आमची पार्टी म्हणून परत तुमकां आयज आफोवन सांगला पळय तशें परत आफोवन हाडून आमी रुपरेशा फुडली तुमकां तय करून दाखयता. डेडलायन दिता? डेडलायन दिना. कितें ऑफकोर्स आतां ते थंय कितें काम सुरवात करूंक ना. पूण ते ऑफकोर्स तेंच्यांनी प्रपोजल केला, फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आमी आमचो मायकल बाब आहा पळय हो हेकाय दिसता की आनीक ते वाडचे सगळी गार्बेज बरे भशेन जावची म्हूण तेकाय उमेदीन दिसता जाल्यार तेकाय आमी पटोवन दितले की बाबा ना, तेजो प्रश्न तोय आसलो त्या वेळाचो हरशी खरें म्हणल्यार मायकलूय आसलो. मायकलांनी खबर आसा की ताका 100 मॅट्रिक टनाचें तें गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट केल्लो. आतां ते 250 करूंक सोदता. तेकाय सजमोवपाची गरज आहा. आनी समज आमी जी समजतले आनी ते समजतले हितून मातूय दुबाव हें हांव गॅरंटी दिता. आतांचो मंत्री गार्बेजीचेर पॉलिटिक्स करता अशें दिसता तुमकां? पॉलिटिक्स ना. सरकार जेन्ना आसता तेन्ना सगळ्या बाजूची एखादो मिनिस्टर जाल्लो तो मिनिस्टर काळामुचो आसता, सालिगांवचो आसता अशें ना, पूर्ण गोंयाची आसता. पूर्ण जबाबदारी तेजेर आसता. आनी ते जबाबदारी खातीर खंय जर एकोमोडेट जाता, कामाक लोक लावपाक एकोमोडेट जाता, गार्बेज समज ती प्रश्न सुट्टा जाल्यार तिची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आनी तो सोडोवपाचो प्रयत्न करता. तेन्ना तेणी प्रयत्न केला आसतलो, तेजो प्रयत्न बरो आसा. पूण गार्बेज मिनिस्टरान प्रयत्न केला तेजो बरो आसतलो, मुख्यमंत्र्यान प्रयत्न केला बरो आसतलो. पूण इंटेन्शन वायट ना. पूण तेजे सायड इफेक्ट जे जातले पळय ते आमकां साळगोवकारांक भोगचे पडटले. त्या खातीर तेंच्यांनी म्हाका दिसता आनीक एडिशनल प्लांट घालपाचो, खंय घालपाचो पळय ते निवडून तांकां दिल्ले आहा, ते ताका देलार बसले आहा. तेंच्यांनी डिसिजन करूंक जाय. ज्या वेळार आमी कशें डिसिजन घेतलें, आमी लोकांक कशें कन्विन्स केलें तशें कन्विन्स करपाची गरज आसा. आनी तेंच्यांनी थंयसर हो विशय जो आसा पळय हो विशय मंत्री म्हणटा आपूण घालतलोच. कोण मंत्री कन्करन्स त्याचेरूच दिला म्हणटा तो. आतां जयेश आमदार आसा, सद्याक मंत्री तो आसा. हय, तो कंकरन्स दिला म्हणटा पळय त्या खातीर तो चुकला सगळ्यांनी. कंकरन्स दिले पूण फायनली मिनिस्टरा कडेन आहा न्हू. हय, मिनिस्टर तुमचो. हय, मिनिस्टर आमचो ऑफकोर्स बीजेपीचो मिनिस्टर. आमी तेका वचून सजमोवपाचो प्रयत्न करतले, समजतले ना, समजतले. म्हाका कित्याक तो समजना. आमी तेन्ना त्या वेळार आमी जेन्ना गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट थंय हाडूंक परिवार बाब आमचो उबो जाल्लो रेडी जाल्लो पळय तेन्ना आमी जर सगळ्यांनी जर अपोज केलो जाल्यार गोश्टी जावच्यो ना. तुमी मंत्री आमी आमदार आसलो. हय, तेन्ना आमी सगळ्यांक सदमोन सांगून आमी तो व्हडलो प्लांट घालून पळय आमकां हांगा सालिगांव आनी कोळंगुटी मतदारसंघा खातीर
चडशी गार्बेज आहा पळय ती कोस्टल बेल्टाची येता आनी ही कोस्टल बेल्टाची गार्बेज जर आमी काबार करतले लीप करतले जाल्यार आमकां 100 मेट्रीक टनाचो पुरो अशें आमकां आमच्या मिनिस्टराक त्या वेळार सांगलेलें आनी ते यशस्वी जाल्ले रेडी जाल्ले तसोच आतांय जातले हितून मातूय दुबाव पूण सजमाना जाल्यार सदमोला जाले सांगले न्हू तुका सदमोला जालो ना आमची हे आमी आसा हांगा ह्या पॉलिटिक्सान आसा कित्याक आसा आमी पार्टेन आहा आमी पूण आसा आमी साळगांवचे लोक आसा ह्या मतदारसंघातले लोक आसा हेंकां सर्वीस दिवंक आसा आमी वी आर वर्किंग फॉर देम